नमस्कार. फाल्यां 28 मार्च हांव परत एकदां गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेता. म्हज्या 3 वर्सांच्या कार्यकाळांत गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणण्यापेक्षा मुख्य सेवक म्हणटलो हांव. म्हाका काम करपाची संद म्हज्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारांत म्हज्या बरोबर आसलेल्या आमदारांनी म्हज्या केंद्रीय नेतृत्वात 3 वर्सांची संद तुमच्या मदीं काम करपाची म्हाका मेळ्ळी आनी त्या 3 वर्सांच्या कार्यकाळांत सगळ्या आमदार मंत्र्यांच्या बरोबरूच गोंयच्या सगळ्या जनतेक म्हाका सहकार्य दिलें. त्या बद्दल खरोखरूच हांव सगळ्यात पयलीं तुमचो सगळ्यांचो उपकारी आसा. ह्या 3 वर्सांच्या कार्यकाळांत आमी जायतीं कामां केलीं आनी जायतीं कामां करपाचीय आसा. पण विशेश करून ह्या 3 वर्सांचो कार्यकाळ खरें म्हटल्यार कोरोनाच्या महामारीत संकटांत गेली. त्याच बरोबर फ्लड आसतलो, तावते सायक्लोन आसतलो, अशी वेगवेगळी संकटां गोंय सरकारचेर गोंयचेर आयली. बट तुमच्या सारकेल्यांचो सगळ्यांचो सपोर्ट, तुमचो सगळ्यांचो आधार आनी देवाची शक्ती आमच्या बरोबर आसल्या कारणान आमी ह्या सगळ्या संकटाचेर सगळ्यांनी मेळून मात करपाक शकले. कोविडा सारकिल्लें संकट आमी केंद्र सरकारच्या माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्या सहकार्यांत आमी पुराय कोविडाचेर मात केली. इतकेंच न्हय तर गोंय राज्य हें 100% वॅक्सिनेशन करपी हें पयलें राज्य ठरलें. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी गोंयच्या सगळ्या हेल्थ वर्करांचो आनी गोंयकारांचो ताच्या खातीर अभिनंदनय केलें आनी निश्चितच रित्या गोंय राज्य हें कोरोना मुक्त जावपाक पावलें. दुसरें, फ्लड, तावते सायक्लोन हें गोंयभर वेगवेगळ्या संकटाचेर मात करता आसतना आमी प्रत्येक वेळार गोंय सरकारच्या वतीन मदत करपाक शकले. आमचें डिजास्टर मॅनेजमेंट सेल हाज्या अंतर्गत आमी वेगवेगळी मदत हे लोकां पर्यंत पावयली. पयलींच फावटी खूब मोठ्या प्रमाणांत गांवांतल्यान उत्तर गोंयांत आसतले किंवा दक्षिण गोंयांत आसतले आमी मदतूय करपाक शक्य जाली आनी तितकी मदत आमी तुमकां केली. गोंय सरकारचें काम फुडें व्हरता आसतना भारतीय जनता पार्टीच्या 10 वर्सांच्या कार्यकाळांत म्हणजेच 2012 स्वर्गेस्त मनोहरभाई पर्रीकर हांचो कार्यकाळ ते 2022 पर्यंत ह्या वेळांत आमी केंद्र सरकाराच्या सहकार्यांत इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाची कामां खूब मोठ्या प्रमाणांत हातांत घेतली. विशेष करून केंद्रांतले मंत्री माननीय नितीन गडकरीजी हांच्या सहकार्यांत खूब मोठ्या प्रमाणांत इन्फ्रास्ट्रक्चरची कामां, मागीर रोड्स आसतले किंवा वॉटर सप्लायची कामां आसतली, WRDची कामां आसतली, इन्फ्रास्ट्रक्चर टुरिजमच्या बाबतींत आसतलो, इन्फ्रास्ट्रक्चर हेल्थाच्या बाबतींत आसतलो, ही सगळीं कामां आमी केंद्राच्या सहकार्यांत डबल इंजिनच्या सरकारांत खूब व्हडा प्रमाणांत पुराय केली. आजुनूय कामां आमी पुराय करपाचे आसात. आमी मांडवीचो 3रो पूल पुराय केलो जाल्यार जुवारीचो 2रो पूल आनी नॅशनल हायवे कंप्लीट करपाचे आसा. काणकोणा सारकिल्या ठिकाणी आमी मनोहर पर्रीकर बायपास पुराय केलो. मार्मावळी तालुक्यांत MPT खातीर जोडपी आमी नॅशनल हायवे कनेक्टिविटी दिली जाल्यार पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत जोडपी नॅशनल हायवे पुराय जावपाच्या वाटेर आसा. मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हो थोड्याच दिसांनी सुरू करपाचो आसा आनी हाच्या खातीर खरोखरूच डबल इंजिनच्या सरकारांत खूब मोठ्या प्रमाणांत आमकां केंद्र सरकारांत मदत केली म्हणून हें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी पुराय करपाक पावले. जायत्या वेळार आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष JP नड्डाजी, आमच्या पार्टीचे होम मिनिस्टर अमित भाई शहा ह्या सारकिल्या केंद्रीय नेत्यांचें मार्गदर्शन आमकां वेळोवेळी लाभलें. म्हणून तर भारतीय जनता पार्टीच्या 10 वर्सांच्या कार्यकाळाच्या सरकारांत जायती उदरगत जायत्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आमी गोंयांत प्रत्येक फावटी अंत्योदय तत्वाचेर करपाक पावले. माननीय मोदीजींचें विजन ह्या कोविडांतल्या महामारींतल्या काळांत आत्मनिर्भर भारत हें स्वयंपूर्ण गोंयांत आमी सक्सेसफूल करपाक पावले आनी म्हणून तर माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी स्वयंपूर्ण गोंय ह्या मोहिमेच्या अंतर्गत पयलेच फावटी देशांत माननीय पंतप्रधान दिल्लींतल्यान उलयता आनी आमच्या सगळे स्वयंपूर्ण मित्र, सरपंच, पंच, गांवांतले कितलेशेच लोक तांच्या कडेन कनेक्ट जाले, तांच्यांनी तांचें अभिनंदन केलें आनी खऱ्या अर्थात स्वयंपूर्ण गोंय करपाची मोहीम आमी सुरवात केली. ताच्या खातीर राज्यांतले पुराय एडमिनिस्ट्रेशन तेन्नाच्या CS पासून ते सगळे स्वयंपूर्ण मित्र खरोखरूच तांच्या खूब खूब अभिनंदन करता आनी ज्यांच्यांनी इनिशिएटिव्स घेवन स्वयंपूर्ण गोंय ही चळवळ खूब बऱ्या अर्थात गांवांतल्यान चलयली, गांवांतल्या तरणाट्यांनी हातूंतल्यान भाग घेतलो हें पळोवन खूब खोस भोगता. ह्या मदल्या काळात आमी गोंयची 60वें मुक्तीचें वर्स
व्हडा उमेदीत कोविड आसतना सुद्दां आमी मनोवपाक शकले. मानेस्त राष्ट्रपती रामनाथ कोविंदजी हे ह्या कार्यक्रमाच्या उक्तावणाच्या कार्यक्रमाक आयले आनी समारंभी वर्सभर वेगवेगळे कल्चरल कार्यक्रम आसतले, सांस्कृतीक कार्यक्रम गांवांतल्यान वेगवेगळे कडेन केले. ताकाय खूब बरो प्रतिसाद हो सगळ्या लोकांनी दिलो. समापनाच्या कार्यक्रमाक आमकां प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदीजी ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित रावन आमची आनिकूय उर्बा वाडयली. आमी पयलीच फावटी नेवल शो हो एअरपास शो हो राज्यांत करपाक शकले आनी गोंयच्या तरणाट्यांनी माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीक खूब मोठ्या प्रमाणात मिरामारच्या त्या बिचाचेर स्वागतूय केलें. त्या खातीर हांव तरणाट्यांचेय बी खूब खूब आभार मानतां. अशा पद्दतीचो हो पुराय कार्यकाळ करता आसतना राज्यांतले स्कील डेव्हलपमेंट आसतलें आनी त्याच बरोबर राज्यांतल्या तरणाट्यांच्या नोकरेच्या विशयाचो IT सॅक्टरांत इलेक्ट्रॉनीक मॅन्युफॅक्चर सिटी आनी इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड हाच्या मार्फत वेगवेगळी इन्व्हेस्टमेंट गोंयांत हाडपा खातीर आमी केल्लो यत्न हो सदोदीत कार्यरत आसा. हाज्याय फुडें IT सॅक्टरांत इलेक्ट्रॉनीक मॅन्युफॅक्चर सिटी किंवा आमी वेगवेगळे स्कील डेव्हलपमेंट सॅक्टरांतल्यो स्कील डेव्हलपमेंट करपा खातीर सदोदीत कार्यरत उरतले. आनी म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता, एविएशन डिपार्टमेंटाच्या वतीन मोपा हांगासर एविएशन सेल होय सुरवात केल्लो आसा. थंयसरूय बी वेगवेगळ्या तरणाट्यांक आमकां स्कील डेव्हलपमेंट करपा खातीर खूब स्कोप आसतलो. दुसरे फावटी परत एकदां भारतीय जनता पार्टीचेर विश्वास दवरून गोंयांतल्या समेस्त नागरिकांनी, म्हज्या सगळ्या गोंयकार भावा भयणींनी परत एकदां आमकां संद दिली. पूर्ण भोवमताचें सरकार तुमी सगळ्यांनी निवडून दिलें. त्या बद्दल समेस्त गोंयकारांक हांव मना काळजांतल्यान म्हज्या वतीन आनी म्हज्या पार्टी भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन हांव तुमचो खूब खूब आभारी आसा. तुमी परत एकदां भारतीय जनता पार्टीचेर विश्वास दवरलो आनी 20 आमदार तुमी सगळ्यांनी भारतीय जनता पार्टीचे निवडून दिले. त्या बद्दल मना काळजांतल्यान तुमचो सदोदीत ऋणी उरतलो. म्हज्या पार्टीत परत एकदां म्हजेर विश्वास दवरून आनी म्हज्या बरोबर आशिल्ल्या सबॉर्डिनेट सगळे आमदार हांच्यांनी म्हाका मुख्यमंत्री जावपाची संद ही परत एकदां दिल्या. फाल्यां 11 वरांचेर हांव सुपूत घेतां आनी हे सुपुतीच्या कार्यक्रमाक तुमी सगळे जाण मुजरत हजर रावचे. तुमच्या खातीर तुमचो इन्विटेशन पास जर तुमकां पर्यंत पावूंक ना आसत जाल्यार वेन्यूचेर तुमकां इन्विटेशन पास मेळटलो. मुद्दामून ह्या सुवाळ्याक समेस्त गोंयकारांनी उपस्थित रावचे हें तुमकां हांव आव्हान करतां. आमचें दुसरें सेकंड टर्म हो स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 हातूंतल्यान सुरवात जातलो. अंत्योदय तत्वाचेर गांवांत पावपी कार्यक्रम सरकार तुमच्या दारी आसतलो. स्वयंपूर्ण गोंय आसतलो, स्वयंपूर्ण युवा आसतलो, स्वयंपूर्ण महिला आसतलो. हे सगळे कार्यक्रम गोंयाक परत एकदां समृद्ध करपा खातीर गोंय टुरिजम डेस्टिनेशन म्हणून आमी जगाच्या नकाशाचेर पावोवपा खातीर आनी भारतांतलें एकमेव राज्य जेका भारताची टुरिजम राजधानी म्हणून वळखली वयची हाज्या खातीर आमच्या सरकारचो प्रयत्न आसतलो. सरकारांत मॅक्झिमम आमी पळयता की गोंयांत एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करपा खातीर, जनरेट करपा खातीर आमचें सरकार कार्यरत आसतलें. पुराय पद्दतीचें एम्प्लॉयमेंट सरकार हें आपल्या परीत नवीन नवीन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हें सातत्यांत केलें वयतलें. समेस्त गोंयकारां खातीर अंत्योदय तत्वाचेर चलपी हें सरकार हें गोंयकारांचें सरकार हें आपलें सरकार आसतलें. त्या खातीर हांव तुमकां सगळ्या जाणांक फाल्यांच्या दिसाचें निमंत्रण दितां. जय हिंद, जय गोमंतक, जय भारत.